वेंचणुकेची तयारी निमण्या पावण्यार पावल्या। बऱ्याचशा उमेदवारांनी प्रचाराक नेट धरला, जाल्यार बरेचशा उमेदवारांनी आपले अर्ज भरल्यात। बहुतेक पक्षांनी बंडाचे राजकारण चालूच आसा। तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान संभावी उमेदवारांनी पक्षा आड कांय कठोर पावलां घेतल्यात। पणजेचो आदलो महापौर उदय मडकयकार बाबुशाचो साथ सोडून तिकिटाच्या आशेन काँग्रेसींत गेल्लो, पूण ऐन वेळार काँग्रेसीन तिकेट एल्विस गॉम्साक दिल्ल्यान मडकयकार फुर्योज जाला। ताणें काँग्रेसीचेर बंड पुकारला, पूण वेंचणुकेक उबो न रावता ताणें उत्पल पर्रीकाराक तेंको दिवपाची घोशणा दिली। अजापाची गजाल म्हळ्यार ताळगांवां ताणें काँग्रेसीक तेंको दिवपाचें थारायलां। थंयचो उमेदवार टॉनी फेर्नांडीस ताचो इश्ट म्हण ताका तो तेंको दिता खंय, पळयात। कुंकळ्ळेचो कॅन्डिडेट हांगा दवरप म्हणजे म्हाजोच आरोप न्ही, सगळ्या लोकांक दिसता, सगळ्या पणजेकारांकूय दिसता की असो एक वीक कॅन्डिडेट ज्यांनी एक बाबुशा फुड्यान कितें हाडून, कित्याक हांव डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक भोंवल्या उपरांत जे काम पळय, हांव 3 म्हयने जाले हांव काम करतालो। काँग्रेस पार्टीचें कांयच काम नाशिल्लें हांगासर। हांवें ब्लॉक फॉर्म केले, हांवें बूथ लेवल कमिटी फॉर्म केली, हांवें एक्टीव मेंबर हे केले, जे काँग्रेसचे कांयच नासलें तें केलें, वातावरण तयार केलें। हांव एकटोच मनीस आख्ख्या गोंयान बाबुशाच्या अगेन्स्ट उलोवपाक, कोण उलयनासलें। म्हाका गिरीश चोडणकारान सांगलें की तूं भोंवपाक बंद कित्याक केला, तूं स्टार्ट कर। परत विचारलें एका, मी ना म्हणल्यार तुजी जाली म्हणल्यार तूं स्टार्ट कर। हांवें पणजेन ऑफिस घेतलें, रिबांदार ऑफिस घेतलें, हांवें म्हाजें मॅनिफेस्टो प्रिंट केलें, हांवें पेम्पलेट हांवें प्रिंट करून हाडली सगळी हें करपाक। इतकी सगळी तयारी करून जेन्ना तूं फुडें सरता तेन्ना खंय तरी मूड ऑफ जाता, खंय तरी एक शॉक बसता। तांकां म्हाजी मात्तूय काकूट दिसली ना काँग्रेस पार्टीक की बाबा हेका आमी इतको फुडें काडलो, हेजी आमी तिकेट हेका डिनाय करून आमी दुसऱ्याक घालता। एक वारें तयार जालें, वातावरण तयार जालें, हांव जिखता कसो। जेन्ना हांव जिखता त्या मनशाक तुमी काडून उडयता तेन्ना साहजीकूच सगळ्यांकूच डावट पडटलो। BJP आतां पार्टी बाबूश जेनिफर मुनसरा तेजी पार्टी जाल्या म्हणून, त्या पार्टींचे जे लोक आसा त्या पार्टीक आपूण ते वचूच शकना म्हणून हें उत्पलान स्वता स्टेटमेंट दिलें आसा। आनी आमकां खात्री आसा की ते अशा लोकांचे पार्टी, कित्याक BJP पार्टी आदी म्हणून पार्टी उरकूच ना न्ही। ही पार्टी अशी दिसता की बाबुशान विकती घेतलेल्या भशेन पार्टी दिसता, म्हणजे बाबुशाचीच पार्टी कशी दिसता। शेवट खंय तरी कोणाचेर तरी विश्वास धरूंक जाय, विश्वासाचेर हें चलता। म्हणून आमी एक उत्पलाचेर, कित्याक तो उतराचो मनीस असो दिसता आमकां, म्हणून आमी त्या हेजेर आमी सपोर्ट केला। आनी तेणें सांगलां फाल्यां आमी जे कार्यकर्ते ताका जे वावुरता ते कितें सांगतलो तो डिसिजन घेतलो म्हणून। आनी आमकां खात्री आसा की आमी जे तो जिखल्या उपरांत जे आमी सांगतले ताका तें तो आयकतलो म्हणून, खंयच्या पार्टीक सपोर्ट करपाचें तो आयकतलो म्हणून। म्हाका TMC कडल्यान बऱ्यो बऱ्यो ऑफरी आयल्यो, बरी सारक्यो ऑफरी आयल्यो, पूण त्यो हांवें सोडून हांवें प्रामाणीक मनान ती त्या फाटल्यान लागनासतना हांवें एक उत्पलाक सपोर्ट करपाचें कारण म्हाका हेंच की तो एक म्हाका बरो व्यक्ती दिसली। आनी खरेंच ताका एक म्हणजे हें जें वायट कितें घडटा, ज्या मनशाचेर तेंच्याच पार्टीच्या मनशांनी आरोप केल्ले, आनी तेंच्यान सांगलां कितें आरोप केले ते तेंच्या CMाकूच विचारा म्हणून, लोकां कडेन सांगपाचें करा, कित्याक CMाक ते पाडे वाचून दाखयल्ले न्ही सगळी सेक्शनां बी, ती ताका तुमी विचारा म्हणून। अशा मनशाचे पार्टी, अशा हेंचे ते पार्टीक जे लोक आसा ते पार्टीक म्हाका दिसना तो सपोर्ट करचो। तालिगांव जो म्हाजो फ्रेंड टॉनी रॉड्रिगीस काँग्रेसीचेर उबो रावला, तेजो म्हाजो फूल सपोर्ट आसतलो। तेज्या बरोबर हांव डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक वतलो, कित्याक पार्टी लायन वेगळी, काँग्रेस म्हणून कॅन्डिडेट वेगळो आनी म्हाजो फ्रेंड म्हणून वेगळो। टॉनी रॉड्रिगीस हो एका आमीच फुडें काडलेले, जे आमी 7-8 जाण आमी जे आसले मेन टॉनी रॉड्रिगीस आमी बाबुशाचे फुटून भायर सरले आनी टॉनी रॉड्रिगीस फुटून घाले, तेतून हांवूय आशिल्लो। तेन्ना म्हाजी ड्युटी आसा की आज जो जिखता तो कॅन्डिडेट तालिगांव, टॉनीचो ग्राफ इतको वयर आसा की आज तो फुडलो MLA जावपाचो आसा, आनी ताका ह्या टायमार हांवें डीच करप हें सारकें जावचें ना। तेन्ना तेज्या बरोबर हांव डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक हांव त्या बरोबर आसतलो। म्हज्या बायलेचें जें तुका कितें विचारूंक जाय आसा तें तिका विचार। वी आर 2 डिफरंट इंडिविज्युअल्स। सो हा दत्तप्रसाद नायकाचो तेंको पूर्णपणे उत्पल पर्रीकाराक आसा। दत्तप्रसाद नायक इज फर्मली बिहायंड उत्पल मनोहर पर्रीकर। आज ज्या जाग्यार हांव आसा, जें पॉलिटिकल स्थान म्हजें जें आसा तें मनोहर भाई खातीरूच आसा। आनी हांव परतो अपील करता सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक, जाका मनोहर भाईचो आदर आसा, जाका मनोहर भाईच्या मातशें तरी ताच्या काळजान खंय तरी कितें आसा, ताणें आज पणजे उत्पला खातीर कितें तरी योगदान आपलें दिवपाक जाय। तालिगांव तूं इंडिपेंडंट रावतलो? तालिगांवचो विशय अजून कांय आमी फायनल डिसिजनाचेर येवना, खुबश्यो गोश्टी उलोवप चल्ल्या, योग्य वेळार तुमकां आमी कळयतले। पेडणेचो भाजपाचो उमेदवार प्रवीण आल्लेकारान प्रचाराचो नाल फोडला। दारादारांनी वचोन मतदारांचो कौल घेवपाक ताणें चालू केलां। आयज हांव पेडण्यान म्युनिसिपालिटीन डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू केल्लें आहा।
आनी रिस्पॉन्स वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स वयता थंयसर लोक रावलेले आहा. हांव केन्ना दारार येता आनी वयता तशें लोक सगल्यांचो रिस्पॉन्स BJPक खूब बरो आहा पेडण्यान. आनी लोकांचे फकत समस्या आहा ती फकत हेचीच जॉबाची. वयता त्या दारार फकत लोक सांगता आपल्याक भुरग्यांक जॉब लावचे म्हणून. इतलेच लोकांची व्हडली आहा ती हांव पूर्ण करून दितलो लोकांची सगळी समस्या. त्याच्या खातीर तुजे कडेन फ्युचर प्लान्स कितें आसा? फ्युचर प्लान्स म्हणजे हांगासर ना म्हटल्यार प्रोजेक्ट खूब आसा. ना म्हटल्यार एअरपोर्ट आहा, मोपा एअरपोर्ट आहा, आयुश हॉस्पिटल आहा, तशेंच आमचे क्रिकेट स्टेडियम आहा. तशेंच हांव चिंत्ता आनीक हे हाडपाचे इंडस्ट्रीज हाडपाच्यो. तशेंच जाता तितले हे हाडले प्रोजेक्ट हाडले जाल्यार आमच्या भुरगे पेडण्याचे इजिली सगळे कामाक जॉबाक लागूंक शकता. टोटल एरिया रिस्पॉन्स सगळ्यां कडेन बरो आहा. म्हणजे वयता त्या दारार फकत BJPचेच हे चड येता कित्याक दारार गेलो काय आनी लोक अशें सांगतात कितें तूं BJPन येवन खूब बरें केलें. कित्याक आमी जेन्ना TMC कडेन युती केली MGन तेन्ना आमकां तें मान्य नासलें. तेका लागून आमी रावताले तूं केन्ना BJPन येता काय म्हणून लोकांचे रिस्पॉन्स खूब आनीक वाडलेले आहा सद्या. आतां म्हाजे कडेन सगळे संपर्क MGचे आहा तशेंच BJPचे वाडल्या. सगळे BJPचे कार्यकर्ते तशेंच BJPचे जे सरपंच पंच तशें सगळे आनी आतां फकत BJPन येवंक सोदतात. आनी म्हाजे डेली इवनिंग तेंचो प्रवेश आसता. डेली इवनिंग एक जे पंचायतीचो प्रवेश चालू आहा ते लोकांचे प्रवेश चालू आहा. तितून खूब बरें दिसता कितें लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केल्लो पेडण्याक लागून. दाबोळे मतदारसंघातल्या अपक्ष उमेदवार तारा केरकरान आयज आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केला. MLA असलेले त्यांच्यानी 10 वर्सांनी थंयसर कांयच काम करूंक ना. आमकां खरें म्हणजे जाल्यार सिवरेज लायन थंयसर चड गरजेची आसा. फूल दाबोलीक उदकाचो मागीर लायटीचो ट्रान्सफॉर्मर बसोवपाचे सगळे वटेन आमकां सगळी गरज आसा. दुसरी आसा हांगासर आमकां जॉबाचो सगळ्या भुरग्यांक प्रश्न आसा. एअरपोर्टार पळयले टॅक्सीवाल्याचो प्रॉब्लेम आसा. सगळे वटेन आमकां सगळी वटेन आमकां सगळे कॉलेप्स करून दवरल्या अशें आमकां दिसता. जेन्ना अशें आमकां कॉलेप्स करून दिसता आनी हांव एज ए NGO प्रेजिडेंट आनी सोशल वर्कर गोंयभर लोकांक लागून आवाज काडपी हांव. आनी म्हाका दिसता की ह्या लोकांनी हेणें जें कितें केलां तें कांयच हांगासर कामूच जावना म्हणून. ज्यांच्या दारान वयता तारा तूं रावता बरें दिसलें आमकां तूं रावता अशें म्हणटात लोक. कित्याक एक आवाज पळय आसा गोंयचो हो आवाज तारा केरकर आसा. आनी हे आवाज दाबोलीन रावल्या कारणान चडशे लोक चडांत चड लोक खुशालकायेन आसा. आनी म्हाका दिसता ह्या फावटी म्हाजी हांव विन जातलें अशें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी, म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार आनी वास्कोच्यान हिरू महाले.